ही प्रेस कॉन्फरन्स आपल्या ते चिंचोलीचे नगरसेवक अपक्ष म्हणून जे निवडून आले ते निलेश बाब टोपले. बिचोलीची सगळ्या म्युन्सिपालिटीच्यो ज्या वेळार निवडणुका जाल्यो त्या वेळाचेर त्या पयल्या टप्प्या भितर जे 7 म्युन्सिपालिटीच्यो निवडणुका जाल्यो त्याच्या भितर बिचोलीची निवडणूक जाल्ली. बिचोली एकूण 14 कावन्सिलर आसा नगरसेवक आणि ह्या 14 भितर भारतीय जनता पार्टीचे पुरस्कृत आमचे 9 उमेदवार त्या निवडणुकी भितर जिखून आयले आणि आमच्या विरोधी सगळ्यांक एक 3 जाण आयले आणि एक एकटो आणि एक आमचो निलेश बाब हो अपक्ष असलो आणि भारतीय जनता पार्टीचोच पॅनल हे बिचोली म्युन्सिपालिटी भितर जालें. नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष आणि बाकीचे सगळे रुलींग हे आमचे बरोबर झाले. आम्ही त्या वेळारच निलेशाक ऑफरूय दिल्ली की तुवें आमचे बरोबर येवं जाय म्हणून. पण त्या वेळार निलेशाचें म्हणणें असलें की आपण पळयता कशा पद्दतीन तुमचें एकंदरच हें आसा आनी त्या नंतर मागीर आपण डिसिजन घेता. त्या प्रमाण काल आमचे थंयचे आमदार आणि गोंय विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकर हे काल म्हजे कडेन उलयले आणि ते म्हणपाले की निलेश बाब हांच्यांनी भारतीय जनता पार्टी भितर प्रवेश करप अशें डिसिजन घेवप अशें ठरयल्लें आसा आनी ताका लागून तेंचो प्रवेश हो तुमी भारतीय जनता पार्टीन करचो अशें काल उलयले. आणि आज म्हाका सांगपाक बरें दिसता कारण निलेश एक बऱ्या तरेचो म्हणजे एक बरें नांव आशिल्लो त्या वार्डा भितर आसा आणि ह्या निवडणुकी भितर बऱ्या मतांनी तो थंय निवडून आयलो आनी ताका लागून आज निलेशाक भारतीय जनता पार्टी भितर प्रवेश दिवप अशें आमचें ठरलें आनी म्हणून आज ते हांगा आयिल्ले आसात. हांव भारतीय जनता पार्टी भितर तांकां आमची रितसर तेंच्यांनी मेंबरशीप घेतिल्ली आसा ही तांकां दिवन तेंचे भारतीय जनता पार्टी भितर स्वागत करता. बिचोलीचो सध्या सभापती आमचो आमदार आसा त्यामुळे कितें आसा की प्रत्येक मतदारसंघात दावेदार आसतलेच न्हय तातूंत कितें तातूंत चूक अशी कांय ना. ते तुका सांगलें हांवें न्ही आमचो बिचोलीचो आमदार हो ते सभापती आसा. फक्त सभापती असल्या मुळे तो खंय येवपाक शकना. तो आतां हांगा प्रेजेंट आसा तातूंत कांय हें ना न्ही. हे सगळे प्रोसेस करता म्हणजे थंय आनी कितें सांगता वेगळें कितें सांगपाक जाय अशें ना. उमेदवार आसा मरे तो उमेदवार पण कशें आसा प्रत्येक मतदारसंघान एस्पिरंट आसतलेच पण सभापती आसा तो सिटींग आमदार आसा आनी त्या मुळे पयली प्रायोरिटी तेंची आसतलीच न्ही डेफिनेटली आसता. कितले जाण आहा एस्पिरंट्स कितें म्हणटालो भितरले कितले एस्पायरिंग कितले जाण आतां कितें आसा पळय कोणाच्या तकलेन कितें आसा हें हांव कशें सांगूंक शकता. प्रत्येक हातूंत निवडणुकीक इलेक्शनाक आपल्याक तिकेट मेळूं जाय हें प्रत्येकाक दिसतलें न्ही. फायनली कशें आसा की पार्टी सगळे म्हणलें हांवें पळय ही भारतीय जनता पार्टी ही नॅशनल पार्टी. इज इट अ पॉझिटिव्ह सायन की सगळे कडेन तुका 7-8 उमेदवार दिसती पडटा म्हणजे कशें आसता पार्टी जेन्ना व्हडली जायत वयता त्या वेळाचेर पार्टीचे खूब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक खूब हें करता. आतां हांवें आत्तां हांगा येवच्या पयलीं हांवें एक पेपर पळयलो कारण जालें कशें की पेपरूय भरपूर आसात आमच्या गोंया भितर आनी त्या मुळे कितें म्हजें कोणें तरी आज थिवे भितर सदानंद तानवडे सुद्दां इलेक्शन लडोवंक शकता अशें आयलां आज आयलां पण हांव सुद्दां इलेक्शन लडयना न्ही. आतां प्रॉब्लम कशें आसा कोणाक दिसता आसत की हांव म्हजें नांव घालूं जाय ताणें घातलें न्ही हाचो अर्थ हांव उमेदवार ना. ताका लागून कितें आसा चर्चा वगैरे सगळें आसता कोणाक जाय तेजेर आय जॉईन जाला पळय तो देखून कॅन बी वन ऑफ द एस्पिरंट. तूं ताकाच विचारलें कितें तो म्हज्या कुशीक बसला फाल्यां तो नगराध्यक्ष आसा फाल्यां तोय आसा हो फाल्यां अध्यक्ष म्हणटलो आपुणूय आपल्या इलेक्शन लागीं पावता सगळे जॉईन जाता. त्यामुळे तूं डायरेक्ट तूं ताच्याच कडेन विचार तूं आयला तो तिकेटी घायला काय म्हणून विचार. कित्याक पार्टीन येयलो हांव पयलेच इलेक्शन जिंकला म्युन्सिपाल्टी. इलेक्शन जिखून पयलींच म्हाका BJPन ऑफर दिली ती जॉयन जा म्हणून. पूण तेन्ना हांव तांकां सपोर्ट केल्लो BJP आनी तेंच्या पॅनलान गेल्लो. तांकां सांगलेलें की पयलीं हांव पळयता म्हाजें कशें तें कशें काम चलता कितें आहा तें पळोवपाचें आसलें म्हाका. आनी दुसरें म्हणजे म्हाजे मतदार आसले म्हाजे वॉर्ड आसले
तांकां सगळ्यांक म्हाका पक्ष म्हणून निवडून हाडला न्हू. त्यांचे परमिशन त्यांचे राय घेतलो कितें करपाचें ते चिंतून हांव म्हटलें तुमकां मागीर डिसिजन दिता म्हटलें. पण आतां हांव निवडून येवन तेंच्या हांवें सगळ्या लोकांक भोंवून विचारून तेंच्यांनी पळोवन हे सगळें आनी मुन्सिपाल्टीन म्हाका आयज सपोर्ट केला सगळ्या कामान म्हाका तेंच्यांनी सपोर्ट केला म्हणून हांव आयज मुन्सिपाल्टीक जॉयन जालें आनी बिचोलचें आमचें डेव्हलपमेंट जावंक जाय बरें जावंक जाय म्हणून हांव आयज BJPन जॉयन जाला. ते फुडले तिकेटीक जॉयन जावंक ना तिकेटी खातीर जॉयन जावंक ना. एक्सपिरियन्स कमी जाता. आमदाराचें काम कशें पळयता तुमच्या बिचोलेच्या आमदाराच्या थिंगां? आमदाराचें बरें आसा काम. बरें आसा. आमदार काम करता. तो आतां तिसरो चवथेदा येयला न्हू निवडून 3rd टायम येयला निवडून. सो पत्ते झगडचे जाले. झगडचे अवश्य झगडचे.